म्हाका गणपती कितले दिसांचो तुमचें नाव पयलीं सांगा. माझे नाव प्रणय गोपीनाथ गोंयकर आनी हो आमचो 11 दीस गणपती. ओके. हो आतां देखावा जो केला संत तुकाराम गोरा कुंभार आणि विठू माऊलीचो कितें म्हणून विचार करून केल्लो तुमी? आमी म्हणल्यार देखावो सुद्दां केला की गोरा कुंभार हो विठ्ठलाच्या भक्तीत मग्न जाल्लेलो आसता आनी तेजी तेजी बायल आसता पळय ती उदक हाडून बांय कडेन वयता आनी तो आपल्या भुरग्याक त्या आपल्या तेजे कडेन दिता. कोणा कडेन आमच्या गोरा कुंभारा कडेन दिता आनी तो इतलो मग्न जाल्लो आसता की ताका खबरूच नासना की आपलो भुरगो तो पांया कडेन येयल्लो. ती मागीर उदक हाडून ती येता पळय तेन्ना ती पळयता की आपलो भुरगो तेच्या पांया कडेन चिरडला म्हणून आनी सारकी विठ्ठलाचेर म्हणल्यार बेजारता कशें. आनी गोरा कुंभार असो कितें म्हणटा की आपूण तुजो इतलो भक्त आनी अशें आपल्या कडेन कितें जालें काय म्हणून दोगांय सारकी अशी देवा कडेन बेजारता की तेन्ना विठ्ठल असो प्रकट जाता तो आमी दाखयला आनी तो भुरगो तेंचो रिटर्न येता तो एक थीम कशी एक दाखयला आनी शॉर्ट कशी. ओके. आनी पयलें आनी दुसरें म्हणल्यार आमी सगळें आतां इको फ्रेंडली केल्या कांय तशें की एनवायरमेंटा इफेक्ट जाता पळय तशें कांय जातलें. बांबू यूज केल्यात आमी फॉरेस्टार ते कट करून उडयतात ते यूज केला आनी माडयो आसा त्यो त्यो फाटल्या दिसांनी वाऱ्यान सगळ्यो पडलेल्यो त्यो हाडून आनी न्यूजपेपरान काडलो कार्डबोर्डा आमी स्क्रॅपांतल्यान हाडला आनी तांकां सांगलां की आमकां कांय यूज ना न्हू ते मागीर रिटर्न हाडून आमकां स्क्रॅपाक परत दिता. ओके ओके. चडसो कितलो टायम लागलो तुमकां हे करपाक? जाले 15 दीस सुमार जाले. ओके. स्टार्ट करपाक. ओके. थँक्यू.